नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। फाटले 10 दीस बंद आसा काणकोणच्या भलायकी केंद्राची लिफ्ट। दुरुस्तेचेर पुरायेन आडनदर, दुयेंत्यांचे जावपाक लागल्यात हाल। देवा आमकां पाव, पावसाचो शिवर जाव, म्हापशेच्या शेतकारांचे देव बोडगेश्वराक गाराणे। रस्त्या कुशीक कोयर उडोवप्यांचेर करतले खर कारवाय, उसगांव पंचायतीची शिटकावणी। उसगांवांतले बेकायदेशीर भंगार अड्डे करतले बंद, सरपंच नरेंद्र गांवकाराची म्हायती। डेंगू आटमान थडपा खातीर पिळये भलायकी केंद्रान घेतलो फुडाकार, गांवच्या लोकांमदीं वचून केली जागृताय। आनी नार्वेच्या सप्तकोटेश्वर देवळाच्या तळयेन केली योगासना, योग गुरू हरीश नवाथेच्या संकल्पनेंतल्यान फुडें आयलो उदका योग प्रकार। आतां पळयात खबरो विस्तारान। पूर्ण वेळ शाळा होच नव्या शिक्षणीक धोरणाचो गाभो आसा, पूण शिक्षण खातें मात हाचे विशीं उदासीन आशिल्ल्याचें दिसून येता। नवें शिक्षण धोरण अंमलांत हाडपाच्या विचारान गोंय सरकार पूर्ण वेळ शाळेची संकल्पना फुडें घेवन वचपाक भियेता काय कितें असो प्रस्न निर्माण जाला। शाळा पूर्ण वेळ करच्यो की ना हे विशीं अजुनूय निर्णय जाल्लो ना, पालकांक अजुनूय विश्वासांत घेतिल्लें ना, हे शिक्षण खात्याच्या संचालकाच्या उलोवपांतल्यान दिसून येता। पायाभूत शिक्षण अभ्यासक्रमांतूय 9 ते 2:30 मेरेन पूर्ण वेळ शाळेचो उल्लेख आसा। अभ्यासक्रम जो आहे 3 ते 18 गटात त्यांनी असं म्हटलं की प्रत्येक तासानंतर 5 मिनिटात सुट्टी दिली जाय भुरग्यांक, ब्रेक 5 मिनिट्स ब्रेक, म्हणजे 5 मिनिट्स ब्रेक धरलो आणि 6 विषय आम्ही शिकयता असे धरले 30 मिनिटां झाली, 5:30 बरोबर। नंतर जो आहार दिता आम्ही त्या खातीर 30 मिनिटां, बरोबर, म्हणजे 1 वर झालो। म्हणजे याचा अर्थ असो की फुल डे स्कूल, पूर्ण वेळ शाळा जी गोंयांत आम्ही केन्नाच करू ना अजून, हे आव्हान कशें ती करची पडटली पूर्ण वेळ शाळा। हाज्या पयलीं स्कुलांक ऑप्शन दिल्लें की पूर्ण वेळ शाळा करता जाल्यार 5 दिसाचो वीक पासून दिवपाक आसा, बरोबर। पूण तांचे वेगळे वेगळे डिफिकल्टी जातात। थोड्या स्कुलांनी सकाळी पूण प्रायमरी हे जर तांणी करिक्युलमान जर दिल्लें आसत आनी शैक्षणीक धोरणाचो हो जर पांयो आसत, 1 तासा नंतर 5 मिनटां दिवपाक जाय, तांकां आहारा खातीर वेळ दिवपाक जाय जाल्यार हे तुमी करचेच पडटलें। म्हणूनच पालकांचे शिक्षण करू जाय अशें आमचें म्हणणें। पालक प्रबोधन महत्वाचें। सो हें आव्हान तुमी ते शाळा शिकयलां काय फुडल्या वर्सा धुकलतले आनी 1 वर्स? पालकाक आपोवन विचारचें पडटलें, कित्याक सद्या पूण सिच्युएशन सगळेच पालकाचेर कितें सोपो जाय? शिक्षण खात्यान कांय गजाली करपाक जाय पडटल्यो। आमी पूर्ण वेळ शाळा आमकां जाय, आनी कारण शिक्षकय कांय जाण पार्ट टायम जाल्यात, ते बाकी धंदे करीत असतात। आता पायाभूत शिक्षणाचे सुद्धा जो अभ्यासक्रम दिला पळय त्यांनी 9 ते 2:30 वेळ दाखयल्या। 9 ते 2:30 याचा अर्थ असो की तांकां म्हणजे नाश्ताय दिवचो पडटलो आणि जेवणय दिवचें पडटलें। त्याची हाजेर शिक्षण खात्यान विचार केला ना। आता 5वीचो क्लास 3री ते 5वी होता आकृतीबंधात आयला। 5वीचो क्लास आम्ही जोडूं जाय आता प्राथमीक शाळेत किंवा बरोबर। एक बरी गजाल सांगा की खूपशे हायस्कुलाकडे म्हणजे पूर्व प्राथमिक 3 वर्षापासून 16 वर्षापर्यंतचे शिक्षण एकाच संस्थेकडे किंवा एकाच विद्यालयात असतात। बरोबर। त्यामुळे त्यांना ते करपाक कांयच कठीण ना। बरोबर। पण 5वीचो जो शिक्षक आसा शिकोवपी, बरोबर, म्हणजे म्हाका दिसता एका क्लासाक 1.5 शिक्षक आमी दिता, तो 1.5 शिक्षक मागीर थंय वचपाक तयार जातलो कितें, म्हणजे ताका आपले ते डिमोशन काय कितें अशें कदाचित दिवचें शकता। तर ते अनेक प्रश्न आसात अशे। हो प्रश्न ना, ही तयारी म्हणल्यार हाज्या पयलीं हो इश्यू आयिल्लो जेन्ना RTE जाली पळय न्ही, तेन्ना 1ली ते 5वी प्रायमरी जाली, पूण गोंयान आमी ती 1ली ते 5वी प्रायमरी करूं जाय अशी दिखा, 1ली ती 4थीच केली। बरोबर। सो तेन्नाय हो इश्यू आयलोच। काणकोणच्या समाजीक भलायकी केंद्राची लिफ्ट बंद जावन 10 दीस जायत आयले। दर दिसा शेकड्यांनी दुयेंती ह्या भलायकी केंद्रात उपचारा खातीर येतात।
लिफ्ट बंद आशिल्ल्यान सोपणां चडून वयर वतना आनी उपचार घेवन सकयल देंवतना दुयेंतींचे बरेच हाल जातात। मात लिफ्ट दुरुस्त करपा विशीं कोणाकूच कांयच पडून गेल्लें ना। काणकोणच्या सामाजीक भलायकी केंद्राची इमारत भायल्यान बेस बरी दिसता, पूण भितर सरल्या उपरांत खरी परिस्थिती दिसून येता। लिफ्ट बंद पडिल्ल्यान लोकांचे बरेच हाल जाल्यात। सोपनां चडून वतना आनी उपरांत सकयल देंवतना दुयेंतींक नाका पुरो जाता। वयर बंद पडली जाले 8-10 दीस जाले। तुवें जायना जाल्यार तुज्या भायरांनी वचचें करचें पडटा। हय आनी काय उपाय आनी काय ती सांगता सांगाय म्हणून कितें सांगता विचारल्यार कोण काय सांगना ती म्हणटा तुमी सगळ्यांक सांगो जाय म्हणून टेमी आमकां मेळून जाय न्हू सगळ्यांक एकठांय कितें सांगता बरें। पेशंट बरो ना हांगा येता पूण त्याच परिस्थितीन वयर वयचें पडटा। सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर ती भायर ती पयर मात चालू आसली आमी आतां पयऱ्यान येता न्हू डायलिसीस करपाक डायलिसीस येता तुमी काल बंद पडली बंद पडली मागीर आतां डायलिसीस पेशंटान अशें चलत वचप वयर सद्या बंद म्हणटा चलून वचपा त्रास जायना डायलिसीसचा प्रॉब्लेम म्हणल्यार कितें ते लिफ्ट 2 दिसांनी लिफ्ट बंदच पडप, कोण काय एक्शन घेयना। आमकां सकाळ फुडें येतना आमच्यांनी चलपा जायना, कित्याक आमची धक्को दिसता, बसीन बसीन करपा पडटा ती, आनी येतन तर सामकी जाम जाता, आमी पडटा काय हें कळना। आतां ही म्हाका दिसता 3री फावट अशी बंद पडप। एक पेशंटा कोण उबान वचचें पडटा जाणटी मनशां। अशें कांय ना, कोणा एक हें ना कांय ना। त्यो पयलीं त्यो टॅबलेट दिता आमकां कसली तरी, त्यो पासून विसरलो हांव। लिफ्ट बंद पडली तेजी उत्तर कितें दिता हॉस्पिटलाक कित्याक लागून कांय ना, कोण वाचपूचो करना न्हू। हांगा एकलो मनीस हें डायलिसीस वाल्यां केन्नाय बरो कोण विचारना वाचपाचें आसा कांय ना, अर्थ कांय ना। काणकोणच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या कांय लोकांची आर्थीक परिस्थिती सामकीच बाबत आसा। खासगी हॉस्पिटलांत उपचार घेवप लोकांक कशेंच परवडपा सारकें ना, देखून लोक ह्याच भलायकी केंद्राचेर निबून आसा। पूण लिफ्ट बंद आशिल्ल्या कारणान लोकांनी तिडक उक्तायल्या, देखून सभापती तशेंच काणकोणचे आमदार रमेश तवडकरान भलायकी केंद्राक भेट दिवन स्थिती पळोवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। सरावंडींग जे लोक आशिल्ले ते भायर उलोवपाक लागले की लिफ्ट प्रॉब्लेम आसा, लिफ्ट बंद पडला। आमी प्रत्यक्षान म्हणलें बसून पळोवया म्हणलें खरीच बंद पडला काय कोणाक ऑपरेट करपाक कळना ती। जेन्ना आमी हांगा येवन पळयलें तर अक्षरशा लिफ्ट ही बंद पडली आसा। मागीर तेंच्याच सेक्युरिटी गार्डाक विचारलें बाबा लिफ्ट केन्ना सावन बंद पडला, ते म्हणपाक लागले जाली 7-8 दीस जाली म्हणपाक लागले। आमी मागीर आतां लिफ्टीच्या सायडीनच स्टेअरकेस आसा वयर वचपाची लोकांक यो वच करपाची, थंय आमी रावन पळयलें जाल्यार डायलिसीस पेशंटाची ऑपरेटींग सगळें वयर आसा। म्हणजे ते वता आसतना बरेच धडाक्यान वयतात, पूण जेन्ना डायलिसीस करून सगळें ऑपरेटींग करून जेन्ना सकयल येतात तेन्ना सामकें वीक जाल्लें आसता आनी ते सारकें अशें करून धरून येतात। इतली तेंची परिस्थिती सामकी वायट जाता सकयल जेन्ना देंवता म्हणटसर। आनी आमी तेंच्या डॉक्टरा कडेन वचून जर इन्क्वायरी केली लिफ्टीचे कितें प्रॉब्लेम कितें आसा काय म्हणून जाल्यार सांगता ना आमी ऑलरेडी तांकां सांगलां, तेमी आमकां सारके कॉपरेट करनात। आनी जेन्ना ते कॉपरेट सांगले म्हणटतर ते अजून तरी पावले ना म्हणटा। आमदार श्री रमेश तवडकर यांनी हेजेर लक्ष घालचें। ह्या दिसांनी आमचे आमदारा दुसरे कडेन लक्ष सगळे कडेन फूल ऑल काणकोणाचेर लक्ष घालता, बट आमचे जे लोकल हेल्थ सेंटर आसा तेणी तेतूंत भरपूर लक्ष घालचें की ते हितून ह्या हॉस्पिटलान इतलें सिच्युएशन वायल्ड आसा की पेशंट कोणाक सांगूंक सोदनात। आनी मेन थिंग अशें जाला की ह्या हॉस्पिटलान येवचे परस लोक बेश्टे आमचे पैंगीण माश्यां आनी बेश्टे प्रायवेट क्लिनिका वचून ट्रिटमेंट घेता, कित्याक हांगचें सिच्युएशन तांकां खबर आसा येवन कांयच फायदो जावचो ना। एक तर त्याच रिटर्न पावलांनी मडगांव वचपाक पडटा। सो आमी मागता की थळावे आमदार श्री रमेश तवडकर यांनी येवन भेट दिवची हॉस्पिटलाक आनी प्रत्येक वार्ड टू वार्ड येवन चेक करचें कितें सिच्युएशन आसा आनी कितें परिस्थिती आसा ती। गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक बऱ्यो भलायकी सेवा मेळच्यो ह्या हेतान सरकारान भलायकी केंद्रां उबारल्यात खरी, पूण तांच्या वेवस्थापनाचेर मात लक्ष दिवपाक कोणा कडेनूच वेळ ना। वेवस्थापनाच्या उणावाक लागून काणकोणच्या भलायकी केंद्राची लिफ्ट फाटले 10 दीस जाली बंद आसा। आतां ही लिफ्ट केन्ना सारकी जातली असो प्रश्न काणकोणकार विचारपाक लागल्यात। काणकोण हॉस्पिटला खातीर काणकोणकारांनी ह्या पयलीं खुबशीं आंदोलनां केल्लीं आसात, तश्यो सेवाय मेळत रावल्ल्यो आसात। पूण आतां काणकोण हॉस्पिटलाची स्थिती पळयत जाल्यार गेले 8 दीस जे लिफ्ट आशिल्ले पेशंटां व्हरपाक ते लिफ्ट चलना। मुख्य म्हणल्यार हांगा काणकोणाक किडनी पेशंट भरपूर आसात आनी डायलिसीस करपाक ह्याच हॉस्पिटलांत येतात।
जेन्ना ते डायलिसीस करपाक वयर वयता आनी जेन्ना डायलिसीस करून सकयल येता तेन्ना शक्ती आसना चलपाक, पूण त्याच परिस्थितींत तांकां स्टेरकेसी वयल्यान 2 फ्लोर देंवोन येवचें पडटा. हे लिफ्ट गेले 8 दीस बंद आसा. ताका लागून हांगच्या अधिकाऱ्यांक जेन्ना आमी विचारलें तेणी सांगलें की 1,53,000 ते एन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट म्हणून एक प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टरा फारीक करता. पयलीं हें कॉन्ट्रॅक्ट GSIDC कडेन आशिल्लें, GSIDC मेंटेन करताले. आतां हो प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर आनी ह्या हॉस्पिटलाचो कितें पेमेंट इश्यू जाल्ले कारणान हे लिफ्टाचें मेंटेनन्स जावना म्हणून हे लिफ्ट बंद आसा. आतां हें लिफ्ट केन्ना चालू जातलें हेजेर ठोस उत्तर कोणा कडेन ना. गोमंतक TV खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकार. पावस बेगीन पडचो देखून शेतकारांनी बोडगेश्वरा कडेन गाराणें घालें. गोंयांत मॉन्सून 7 जूनाक दाखल जाल्लो, पूण पावस पडपाक उशीर जाल्ल्यान शेतकारांनी खंत उक्तायल्या. तशेंच तांची कामां आडखळून पडल्यांत. जून सोंपत आयलो पूण पावसाचो थेंब लेगीत पडूंक नाशिल्ल्यान शेतकाऱ्यांचेर व्हडलें संकश्ट उप्रासलां. आयज आमी शेतकार भाव तशेंच बोडगेश्वर शेतकरी संघटना गोवा गोड मुखार संघर्श समिती बोडगेश्वराच्या संस्थानाक आयिल्ले. कित्याक आज आमी पळयतात जवळ जवळ अर्दो पावस जालो कंप्लीट. 21 तारीख पावले आज पर्यंत पावसाचो कांय थेंब ना, पावस येना. म्हणटकीर एक आमचो बळीराजा आसा आमचो शेतकाराचो त्रासान पडला. कित्याक ताणें नांगरून दवरला, थोडो पावस पडलो नांगरून दवरला. आतां रोवपाक जाय त्या परिस्थितींत उदक समज म्हणून ना, पावस जर पडना जाल्यार हाल अपेश्टा जातल्यो शेतकऱ्यांच्या. खातीर आमी सगळ्यांनी आज मेळून आज बोडगेश्वराच्या चरणा कडेन एक घराणें घातलां की देवा आमकां पाव म्हण शेतकऱ्यांक कितें चूक मुंगा आहलें समज म्हणून आमचे कडेन मनशा कडेन जाता कळ्ळें ती माफ कर आनी जाता तितले बेगीन पावसाचें आगमन कर. आनी ज्या तरेन गोंयांत पावस पडटालो, भडीमार पावस पडटालो, सतत 8-10 दीस पावस पडटालो आनी ह्या पावसाक लागून आज सगळे कडेन ठप्प जालां. आज गरमी वाडल्या, भुरग्यांक त्रास जाता, जाणटेल्यांक त्रास जाता, नेणट्यांक त्रास जातात, जनावरांक त्रास जातात, पशी पक्षांक त्रास जाता, झाडां पेडांक सगळ्यांक त्रास जाता. ते आमी एक विनवणी केल्या देवा कडेन, मागणी केल्या, सांगणी केल्या की देवा कडेन आमी अंतस्करणांतल्यान मागलां की जाता तितले देवा तूं पाव आनी असो भडीमार पावस कर की हें सगळें जें पळय गोंयांक जितलो पावस पडपाचो आशिल्लो तो ताजो पुराय एक हें करून हाड म्हणून कळ्ळें तुका, पावस हाड आनी जल्मक कर. उसगांव तिस्क पंचायत क्षेत्रांत सकाळच्या वेळार राष्ट्रीय महामार्गान कामाक वचपी लोक रस्त्या कुशीक प्रचंड प्रमाणात कोयर हाडून उडयतात. अशी कागाळ उक्ताडार आयल्या. लोक मेळत थंय कोयर हाडून उडयतात. हे खातीर CCTV कॅमेरा बसयतले आनी कोणूय कोयर उडोवपी सापडलो जाल्यार ताका दंड दितले, अशी शिटकावणी उसगांव तिस्काचो सरपंच नरेंद्र गांवकारान दिल्या. म्हणजे बायपासार पळय सगळे हें करता की घाण जाल्या म्हणजे कचरो हाडून उडयता, हे व्हरता, वास मारता, जावं जनावरां खाता, तेजें कशें कितें करपाक गेलां. आतां कितें आसा थंय कचरो उडयता ते आमचे लोक उडयना, ते भायरसून जे दार बांदोड्या ते सायडीनसून येता, स्कुटरीन येते ते सकाळीं कामाक वयतना कचरो उडोवन वयता. ते प्रत्येक फावटी आमी तरी 10 फावटी तरी ती क्लीन केली. आनी आमचो उसगांव पंचायतीन सदांच कचरो एकठी करप आसता. पूण ह्या लोकांकूच जर आतां कळना बाबा कचरो उडोवपाचो ना, आमी म्हणून तांकां कितले म्हणून सांगतले. तुमी कलेक्शन बी अशें करता सायडीन? आमची कलेक्शन चालू आसता. आतां तेजेर कितें उपाय योजना केल्या तुमी? आतां आमी थंय CCTV बसोवपाचें चिंतल्या. CCTV? हय, CCTV बसयतले थंय आमी. आनी जर पयले फावटी गावता ताका 5,000 फायन, आनी दुसरे फावटी गावात जाल्यार 25,000 फायन आनी 3 म्हयन्यांचें इम्प्रिजनमेंट हें आमी ऑप्शन दवरला तांकां. कितली CCTV केन्ना अशी बसोवपाची? CCTV आमी हेका घातली, आमच्या 15 फायनान्साक एप्रुवलाक घातल्या. उसगांव गांजे पंचायत क्षेत्रांत आशिल्ले बेकायदेशीर भंगारड्डे बंद करतलो, अशें उतर उसगांव गांजे पंचायतीचो सरपंच नरेंद्र गांवकारान दिलां. पंचायतीचो परवानो नासतना हे भंगारड्डे उबारल्यात. अशी बेकायदेशीर कामां उसगांव गांजे पंचायत क्षेत्रांत करपाक दिवचे नात. हांचेर पंचायत कारवाय करतली, अशें सरपंच नरेंद्र गांवकारान सांगलें. म्हाका खबर आसा तो पर्यंत आमी उसगांव पंचायतीन तांकां कसली NOC दिवंक ना. आनी फाटले ग्रामसभेत आमी ठरयलां की तांकां नोटीस काडपाची आनी ते जे स्क्रॅप यार्ड इलिगल चलता ते बंद करपाचे म्हणून. कित्याक तर मेडिकल इश्यू हो सगळ्यात मेन आसा.
फाल्यां कोणाकूय ते उदक साठोवन हें साठोवन डेंगू मलेरिया जाली ते आमच्याच लोकांक त्रास. त्या खातीर आमी ठरयलां की तांकां नोटीस काडप, इन्स्पेक्शन काडप आनी ते स्क्रॅप यार्ड बंद करपाचें. सो तुवें ग्रामसभेक कितें विशय येयल्लो हेच्या ग्रामसभेक विशय येयल्लो आनी तो थाराव मांडून घेतला आमी आनी ताका नोटीसी काडपाचें आसा. सो खंयच्या वार्डान आसा सद्या आतां? एक आसा 4 नंबर आनी एक आसा 3 नंबर. सो ऑलरेडी ते पंचां कडेन आमी उलयल्ले आसा. तेंच्यांनी सांगलां आमचे कडेन त्या स्क्रॅप यार्डांची कांय इन्फॉर्मेशन ना, सो आमी तांकां नोटीस काडुया, इन्स्पेक्शन करुया आनी बंद करुया. सो कितले दिसा भितर एक्शन जातलें काय म्हणटा? ह्या 4 दिसां भितर आमी एक्शन घेतलें तांकां फाल्यांच नोटीस पावतली सगळ्यांक. पिळये धारबांदोडे प्राथमीक भलायकी केंद्रा वतीन पावसाच्या दिसांनी जावपी दुयेंसां संबंदी लोकांक जागृत करपाचें काम हातांत घेतलां. डेंग्यूचेर नियंत्रण दवरपा खातीर केंद्राचे कर्मचारी तयार जाल्यात. धारबांदोडे, गांजे, मोले, नाणूस आनी हेर वाठारांतल्या लोकांक मलेरिया आनी डेंग्यू दुयेंसां विशीं म्हायती दितात. लोकांक डेंग्यूची साथ जावची न्हय हे खातीर खासा पंचायत मंडळ आनी हेर संबंदीत अधिकाऱ्यां वांगडा बसका दवरल्या, अशी म्हायती पिळये मुळाव्या भलायकी केंद्राचे भलायकी अधिकारी दोतोर संदेश मडकयकारान दिली. आम्ही आमच्या तर्फे हेल्थ डिपार्टमेंटाचे प्रत्येक सब सेंटर आसा आमचे, ते प्रत्येक सब सेंटरा अंडर ज्यो चिऱ्याखणी आसा, ज्यो कुळागरां आसा, जंय खंय थोडे 1-2 कडेन स्क्रॅप यार्डू आसा जी इलिगल आसा, आनी प्रत्येक घरान जंय कचरो एकठांय जाता थंय पंचाक आमी विश्वासान घेवन अवेरनेस एक्टिविटी ह्यो चालू केल्ली आसा, जागृताय. कित्याक आतां मनसून सुरू जाल्लो आसा आनी डेंग्यूचे टायम आयल्लो आसा आनी एकदां डेंग्यूची साथ पसरतकूच ते सामकें डिफिकल्ट जाता कंट्रोलान हाडपाक. सो प्रिवेंशन इज द बेटर केअर म्हणटा तशें सगळ्या पंचांक घेवन, सरपंचांक घेवन आनी इवन आमदाराक घेवन आमी अवेरनेस प्रत्येक लेवलाचेर केल्ले आसा. म्हणजे आनी दुसरी गोश्ट की आतां 30 तारखेक सगळ्यांची अवेलेबिलिटी पळोवन एक्चुली पयलीं घेवपाक जाय आशिल्ली, पूण सगळ्यांची अवेलेबिलिटी 30 तारखेक हांगा सरपंच, पंच मेंबर आनी सगळे जे कंट्रिब्युटर्स आसा, इवन आमदाराक घेवन आमी एक हांगा एडवोकेसी वर्कशॉप दवरलेलो आसा. बाकीचे डिपार्टमेंटां आसतले तितून एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, BDO आसतले आनी मामलेदाराचे जावं चिऱ्याखणीचे ओनर्स आसा, कुळागराचे ओनर्स आसा, तांकां सगळ्यांक आमी इनवायट केल्ले आसा. आनी ऑलरेडी तांच्यांनी एक आपले तर्फे अवेरनेस घेवचें ही आमकां एक सेक्टर मिटींग कलेक्टरान जाता एप्रील एंडाक, मनसून प्रिपेर्डनेस म्हणटा, थंय प्रत्येकाक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली आसा. आनी ह्या मिटिंगेन आमी प्रत्येकान कितें कितें केलां तें एन्युमरेट करतले आनी कितें करपाचें आसा, सो दॅट डेंग्यू ह्यो आमच्या ज्युरिडिक्शनान जावपा जायना, ही आमची जबाबदारी आसा. जलयोग म्हणल्यार उदकांत केल्ली योगासनां. सनातन परंपरेतली ही विद्या आतांचे पिळगेक खबर लेगीत नासतली, मात जल योगांचो अणभव घेवपाची संद नार्व्यां घेवपाक मेळ्ळी. आंतरराष्ट्रीय योग दिसाचे फाटभुंयेर योगाच्या ह्या प्रकारांचो अणभव आयलो. शिवकालीन इतिहास आशिल्ल्या दिवचल म्हालांतल्या नार्वे गांवांतल्या श्री सप्तकोटेश्वर देवस्थानाचे पवित्र तळयेंत हे योगा जाले. गोंयांतलो हो पयलोच प्रयोग यशस्वी लेगीत जालो. जलयोग गुरू हरीश नवाथे हांच्या संकल्पनेंतल्यान जलयोग प्रकार फुडें आयलो. योगासनांचे वेगवेगळे प्रकार करीत दिवचले वाळपय चिखली आंतरराष्ट्रीय योग दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. दिवचल लायन्स क्लबाच्या आदारान पतंजली योग समितीन हिराबाय मेमोरियल हॉलांत घडोवन हाडिल्ले कार्यावळीत आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये, नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांचे सयत व्हडा संख्येन लोक वांटेकार जाल्ले. तर वाळपय हनुमान विद्यालयांत सगळ्या विद्यार्थ्यांनी विंगड योगासनां करून योग दीस मनयलो. चिखली पंचायतीत लेगीत योग दिसा निमतान आयोजीत कार्यावळीत मंत्री मॉविन गुदिनो तशेंच हेर पंचायत वांगडी वांटेकार जाल्ले. योग म्हणल्यार इट्स द युनियन ऑफ द मायंड, बॉडी अँड सोल.
इंटरनॅशनल योगा डे आज आमी मनयता आनी आमचो म्हाका दिसता आमच्या देशान सगळ्यान व्हडलो लिडर जो आमी मानतात विश्वगुरू म्हूण खऱ्यांनी तेणें विश्वगुरू आनी वर्ल्ड लिडर म्हूण अमेरिके आतां दाखयलें आमकां टीव्हीर दिसता सगळ्या लोकांक खबर आसा आनी तेन्ना युनायटेड नेशन्स योगा व्हरप म्हणल्यार म्हाका दिसता एक काळजी करप आख्खे लोकांची संवसारान आसा तेजी भलायकेचो इट्स लायक कॅरींग फॉर द वर्ल्ड हेल्थ कॅरींग फॉर द पीपल बिकॉज इफ यू प्रॅक्टीस योगा I think most of the diseases will be not there. In modern day, people are facing so much of problem because of newer and newer diseases coming to the fore. If a good practitioner of yoga every day will help to maintain one's health, it is like giving your body the forces, natural energy from the cosmos into yourself. And also a little bit of physical exercise. This is going to help preserve our good health in a big way because it is said health is wealth. So if you want to be healthy, I think a little bit of yoga is required. पणजे बाजारांत मांडवीच्या देगेर गोंय मनोरंजन सोसायटी ते चिल्ड्रन पार्का मेरेन तपोलोक योग क्षेत्र प्रकल्प विकसीत केल्या. तातूंत सिंहद्वार, योग सेतू, योग स्तंभ, योग दालन, योग मंडळ, योग पथ, प्राणायाम क्षेत्र, अष्टांग योग क्षेत्र आणि भगवान परशुराम पुतळो आसा. स्मार्ट सिटी प्रकल्पा खाला हे काम जाला. थंय आर्क पायपोलूय उबारला. गोमंत भूमी जनक परशुराम हो पुतळो ह्या प्रकल्पाचे खास आकर्षण आसा. आयज योग दिसा निमतान ताचे लोकार्पण जालें. गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली आमदार विजय सरदेसाय हांचे बाबा आनी किटाणूशास्त्रज्ञ जयवंत सरदेसाय बुधवारा सांजेर संवसाराक अंतरले. तांची पिराय 93 वर्सां आशिल्ली. कांय दिसां आदीं सरदेसायाची स्थिती इबाडिल्ल्यान तांकां सुरवेक गोंय वैजकीय महाविद्यालय हॉस्पिटलांत दाखल केल्लो. ताची स्थिती स्थिर जाले उपरांत तो आपल्या धुवे कडेन रावतालो. थंयच आयज दनपरां तांकां मरण आयलें. गोंयांत कोंकण रेल्वे सुरू जावपा खातीर तांणी मोलाचो वावर केल्लो. बिरेस्तारा मठग्रामस्थ हिंदू सभेच्या मसणभुयेंत सांजेच्या 4 वरांचेर तांच्या कुडीचेर निमणे संस्कार जातले. एक वर्स जालें ओपा खांडेपार आंगणवाडीच्या शौचालयाची सामकी वायट अवतिकाय जाल्या. वण्टी फुटल्यात आनी केन्नाय कोसळपाची शक्यताय आसा. ह्या विशीं थळाव्यांनी सरकाराक कागाळ लेगीत केल्ली पूण अजून हाचेर कोणेच दखल घेतिल्ली ना. भुरग्यांक थंय वचपाक धोको निर्माण जाला देखून तांकां उगड्यारूच वचचें पडटा. बेगोबेग हाचेर लक्ष घालून शौचालयाची दुरुस्ती करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. दुर्गावाडी ते भाटले वचपी रस्त्या कुशीक कोयराच्यो राशी पडल्यात. सांताक्रूज पंचायतीन आनी महानगरपालिकेन ह्या कोयराचेर दुर्लक्ष केला असो आरोप आम आदमी पक्षाची वांगडी सेसील रॉड्रिगीजान केला. पावसात लागू जालो. हो कोयर पुसलो वा उदक साचल्यार दुयेंसां जावं येता. सुचोवणी तक्ते आसून लेगीत लोक मेळत थंय कोयर हाडून उडयतात. जनावरां येवन हो कोयर खातात. एकादो हो कोयर रातच्या वेळार उडयतात अशी कागाळ उक्ताडार आयल्या अशें सेसिलाचें म्हणणें आसा. महानगरपालिकेन हांचेर लक्ष दिवन ही कोयराची समस्या सोडोवची अशी मागणी सेसील रॉड्रिगीजान केल्या. आता हो रस्तो जो आहा इट इज फ्रॉम दुर्गावाडी गोईंग टुवर्ड्स बाटलें. This section of the area falls under Taligaon and Santa Cruz.
आता तुम्ही पळयल्यार गार्बेज जे डंप केला इट इज ऑन आयदर सायड फॉर ऑन द सँटाक्रूज एज वेल एज तालिगांव. दिस हॅज नॉट बीन कलेक्टेड फॉर अ व्हेरी लाँग टायम. You can see that the CCP is also not bothered. You can see even Santa Cruz Panchayat is not bothered. I mean, they have put like a big board over there which is do not throw garbage. It is under CCTV surveillance. Tinga gelar ani poilar kai CCTV surveillance kai na. No one is being held responsible and people are continuously dumping over there. Now some action plan has to be taken. So kindly requesting the CCP to take action on this. You cannot dump garbage and just leave it like that. Now rains are going to start. It's going to be very, very bad for the citizens who are residing there. There can be malaria, it can be dengue because you don't know what all garbage is being collected. So kindly requesting Santa Cruz Panchayat also to take active role. Collectively you all can participate together and come across with a proper action plan. Where there is a will, there is a way. But provided you all get this done. This is not how, this road looks so shabby and it's so dirty to pass by. People can see what is happening. आम्ही सगळे जाण पळयता. पूण ॲक्शन जे घेवपाक जाय ते इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह घेवपाक जाय आनी ते घेयना. So we should hold our elected representatives of that area responsible for leaving that shabby garbage just unattended for the last so many months. ओपाची पातळी वाडिल्ल्यान दक्षिण गोंया सयत साळावली फोंड्या म्हालात उदकाचो उणाव सोंसचो पडचो ना जाल्यार हंजुणे धरणाची पातळी देंविल्ल्यान पोडोशे प्रकल्पाचेर परिणाम जातलो. देखून अस्नोडे बांदांतलें उदक शेनवारा सावन पोडोशा व्हरतले अशें उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सांगलें. पावसाळे जो सिजन आसा तो मुखार गेल्ले कारणान म्हणजे अनएक्सपेक्टेडली इतलीं वर्सां हांव अनुभवता की आनी तुमकां सगळ्यांक अनुभव आसा की पावस म्हणटा इतलो पयस केन्ना वच नाशिल्लो. आज आमकां जवळ जवळ 21 तारीख जाली. आज पावसाची व्हडली विशेश चिन्ह ना. मध्यंतरी 2 ज्यो दडको पडले पयलीं ताजेर आमकां म्हैसाळ डॅम जो आसा पंचवाडी थंय थोडेशें उदक जालें साठलें आनी त्या उदकाचें आमी हाका दिवंक शकले आमच्या पंचवाडी गांवांत. आमच्या हांगसरल्यान उदक ओपाचें उदक जें आसा पळय तें आमी आतां सद्याक शिरोड्याक फोंड्याक आनी तिसवाडीक सप्लाय करतात. हाजें उदक जें आसा पळय न्ही ओपाचें उदक आसा ताजी लेवल वाडिल्लें आसा. म्हणजे 5.1 काल ओवरफ्लो जाल्लें. ओपाचें उदक जें आसा तें काल ओवरफ्लो जालें. पावस वयर पडलो. म्हादयचें बेसीन वयर आसा पळय न्ही म्हणजे मोल्या वगैरे तेवढच्यान पावस पडलो आनी त्यामुळे तें लेवल जें आसा पळय न्ही 5चे वयर गेलें आसा. आनी आमची बॅरेज जी आसा पळय न्ही ती काल ओवरफ्लो जाल्या. हो एक भाग जाला. म्हणजे ताजो अर्थ असो की ओपाक सद्याक उदकाचे प्रॉब्लेम ना. म्हणजे फोंड्या तालुक्यांत आनी आमच्या तिसवाडी उदकाचे प्रॉब्लेम ना. नवीन प्रॉब्लेम जे सुरू जाला तें म्हटल्यार अंजुना उदकाचे लेवल सामकें कमी जाल्लें आसा. सो आमी मुखाल्ले 2-3 दीस म्हणजे शेनवार म्हटल्यार तिळारेचें उदक जें आसा पळय न्ही त्या तिळारीचें अस्नोडा जें येता उदक थंय बंदारो आसा त्या बंदारांतल्यान उदक लिफ्ट करून आमी हांगा व्हरतात खंय पडोशे व्हेले म्हणटा पडोशेचो प्लांट जो आसा पळय न्ही जो पूर्णता अंजुना उदकाचेर डिपेंड आसा तो तुगेलो उरतलो साल्वार जातलो. म्हणजे थंय आमकां उदक कंट्रोल पद्दतीन दिवपाक आमकां शक्य. नॉर्थ गोवा उदकाचे प्रॉब्लेम ना. फक्त आतां प्रॉब्लेम आसा तें पडोशे प्लांटाक. पडोशेंतल्यान जी पर्ये वगैरे एरिया जी सप्लाय जाता थंय मातशी अडचण जातली पूण ती आमी शेनवाराक थंय ट्राय करून उदक व्हरपाक पळयता. PWची पयली एक जुनी पायपलायन जी पडोशे प्लांटा कडल्यान हांगा पर्यंत आसा अस्नोडा पर्यंत आसा जें उदक वाळवंटीचें उदक हांगा हाडटाली ती रिकामी आसा पायपलायन. सो तें आमी रिवर्स चालू करून तें उदक आतां म्हणजे अस्नोड्याचें उदक जें आसा पळय न्ही हाजें न्हंयचें तें उदक आमी थंय पडोशे. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिता कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेट खबरां खातीर तशेंच खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक TV हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. फेसबूक पेजीकूय फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक TV.